आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या भक्तां खातीर वालंकणी उबारतले भवन. बेकायदेशीरपणान सोऱ्याच्या वेपाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर बेगीनूच लायतले होलोग्राम. गोयच्या अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक लोकसभेत जालें मंजूर. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी मांडिल्लें विधेयक व्हॉइस वोटा वरवीं जालें मंजूर. गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उटाचेर घाल्ल्या निर्बंधावेल्यान आमदार गोविंद गावडेन भाजपा सरकाराचेर काडलो फोग. संघटनांचेर घालूंक ना बंदी ही कायद्याची लढाय. मुख्यमंत्र्यांचें स्पश्टीकरण. फाटले 24 वरांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान राज्यात घाली धुमशेणां. हरमल पालया वाठारांत रस्ते गेले उदकापोना जाल्यार म्हापशे हुंवाराची स्थिती जाली निर्माण. गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मल्लीक अंतरले संवसाराक. 19व्या वर्सा दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत घेतलो निमणो श्वास. आनी उदक आनी लायटीची जोडणी घेवपा खातीर लायले बोगस एनओसी. फोंडें पालिकेत बोगस एनओसीचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार. सर्वसाधारण बसकेत विशय मांडून संबंधिताचेर करता कारवाय. नगराध्यक्षाचें आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला. राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक मंगळारा लोकसभेत पास जालें. बिहार वेंचणूक वळेरेंत सुदारणा करपा विशीं चर्चा करपाचे मागणे वेल्यान विरोधकांचो बोवाळ सुरू आसतनाच हे विधेयक पास करून घेतलें. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी मांडिल्लें विधेयक व्हॉइस वोटान पास केलें. गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक मंगळारा लोकसभेत पास जालें. ताका लागून गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला. ह्यान आदी 3 फावट हे विधेयक चर्चेक आयिल्लें. पूण संसदेत विरोधकांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व आनी मतदार फेरचणूक विधेयकाचेर चर्चा जावपाक शकली ना. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिली. About the readjustment of the representation of scheduled tribe in assembly constituency of the state of गोवा बिल 2024 में इसको पारित करने के लिए अनुरोध से पहले 1 मिनट बोलना चाहता हूं कि इसमें पहले चर्चा हो चुकी है और करीब माननीय 14 सांसदों ने इसमें भाग लिया है और सभी दलों के लोग हैं. ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 332 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एसटी की जनसंख्या है वहाँ और एसटी की सीट नहीं है तो सीट होनी चाहिए एसटी की उस विधानसभा में. जैसे गोवा में विधानसभा में 40 सीटें, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, परंतु अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं. ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में परिश्रमण की प्रक्रिया शुरू की गई थी और गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उस समय वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केवल 566 रिकॉर्ड की गई थी. और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य में विधानसभा में सीटों को पुनः समायोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु सक्षम प्रावधान के लिए कानून बनाना अनिवार्य है. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण विधेयक लोकसभेत पास जाल्ल्यान दक्षिण गोंय लोकसभा खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान गोयच्या एसटी समाजाचे अभिनंदन केला. I congratulate the ST community of Goa. There is a very good news. The bill for the reservation, it is known as readjustment and reorganization, but the actual thing is finally the aspiration, the demand, the fulfillment of the demand of the ST community of Goa. They will get 10% reservation in subsequent assembly elections. I feel very proud, very happy that on 2nd August 2024, on the floor of the parliament, I put a demand and I raised this demand for reservation of the ST community. I hope the government takes a decision to decide on the reservation on
the 2011 census. That will be the gift for the ST community. आयचो हो दीस गोंयच्या एसटी खातीर खूब असो उमेदचो दीस आसा आनी ह्या बिला खातीर खूब लोकांनी आतां पर्यंत स्ट्रगल केल्लो आसा आनी उटाया संघटनेन सुद्दां अनेक आंदोलन केल्लें. समेस्त एसटी बांधव आसा ज्या मागणी खातीर पाठपुरावो करताले और त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीची वेगवेगळी शिष्टमंडळां वेळोवेळी डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्याच्या नेतृत्वा सकयल आणि दिल्ली वचून ह्याच्या फाटल्यान लागून हो पाठपुरावो केलो आणि आज हे लोकसभेच्या संसदेन बिल पास जालें. त्याचे फळी रोखडेच मेळटले नाजाल्यार ते जनगणना सातवी जाती जनगणना ताजे नंतर बी जावपाचें आशिल्लें जाल्यार लेट जातलें आशिल्लें. पण तांकां योग्य न्याय दिवपाक जाय आनी येणाऱ्या निवडणुकीत न्याय दिवपाक जाय त्या खातीरच ते टायमली हे भितर ते बिल पास केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक गौड मराठा समाजाने उटाचेर घाल्ल्या निर्बंधा आमदार गोविंद गावडेन भाजपा सरकाराचेर फोग काढलो. उटाच्या आशिर्वादान सत्तेत आयिल्ल्या सरकाराचेर असो कसलो प्रसंग आयलो की तांकां ह्या दोनूय संघटनांचेर बंदी घालची पडली असो प्रश्न गोविंदान उपरासलो. दुसरे वटेन सरकारान ह्या दोनूय संघटनांचेर बंदी घालूंक ना ही कायद्याची लढाय जावन आसा. तांणी जाय जाल्यार कोर्टान आव्हान दिवं येता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप जाला. ह्यो सहकारी बँको आशिल्ल्यो जाल्यार समजूं येतालें, पूण ज्या संघटनांकडल्यान कसलेच तरेची येणावळ अपेक्षित ना तांचेर बंदी घालून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदतात काय म्हूण गोविंदान सरकाराक विचारलें. सरकार ह्या संघटनांचेर बंदी घालून एसटी समाजा भितर फूट घालपाक सोदता काय कितें असोय प्रस्न गोविंदान विधानसभेत विचारलो. गोविंदान मांडिल्ले हे लक्षवेधी सुचोवणेचेर उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें. दुसरे वटेन गाकुवेत धरून हेर 5 संघटनांनी केल्ल्या कागाळींची दखल घेवन ह्या दोनूय संघटनांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान कारवाय केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. पूण हे कारवायेत भाजपाचो खंयच हात नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आमकां समाजात खंयच फूट घालपाची ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ही कायद्याची लढाय जावन आसा, तांकां जाय जाल्यार कोर्टातय आव्हान दिवं येता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हो एक चुकीचो प्रेसिडेंट आज ह्या सरकारान आज घालून दिल्लो आसा आणि त्यो बी ऑर्डर कशी पास केली जी उटाचे जे रिस्पॉन्डंट जे आसात तांकां आयकून हेंचे हर्ट सुद्धा करून घेवना. म्हणजे आय थिंक दिस इज अ बायस ऑर्डर हॅज बीन प्रोनाउन्स्ड बाय द इन्स्पेक्टर जनरल. स्पीकर सर, तक्रारदार जागे झाले 3 वर्षांनी. स्पीकर सर, दुसरे ह्याच सरकार म्हणजे तेच डिपार्टमेंट जे आसा इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल ह्यांचोच ही संस्था गेली कित्येक टर्म म्हणजे 7 खेपो 7 टर्म्स रिन्यू करीत आसा आणि एका कंपनीचेर या संस्थेक आपले डे टू डे फंक्शन करपा खातीर बॅन घालता. हो केवढा म्हणलो जोग. स्पीकर सर, स्पीकर सर, तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे की उटा संस्थेक खंयचेच एसोसिएशनांनी तेजे बायलॉसा भितर ना, तातूंत ते इंडिव्हिज्युअल नेमान भितर आसा आणि कंप्लेंट कोण फायल करता? एसोसिएशन ऑफ अदर 6 associations where these associations do not have any right, any moral ground. मागी खंयच्या आधाराचेर ह्या उटा संस्थेचेर इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल तुका बॅन घालता? या समाजाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हिरियेन प्रयत्न करता आशिल्ले हे जालें ना. म्हणजे म्हाका आमी अशें समजपाचें की ह्या आदिवासी समाजाक, गोंयच्या आदिवासी समाजाक फक्त मतापुरते वापरपाचे, तांच्या भितर आशिल्लो एखादो डिफरन्सीस आसपाक शकता. स्पीकर सर, पण हे स्पीकर सर आपण हाडून बसून किंवा कायदेशीर रित्या सुटावे करप हे तितलेच महत्वाचे आसा. स्पीकर सर, पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पयली गजाल आसा. उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना. उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडले आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना. इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता. ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा, कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना. ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात
इट इज द गावडा कुणबी वेळीप आणि धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5. ह्याच एसोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर आमच्या डायरेक्टर IG जनरल इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल सोसायटीज हो आपली प्रोसिडींग करीत आसा. हातूंत सरकाराचो काडीचोय संबंध ना, कायद्यान त्या सोसायटीच्या रुला प्रमाणे येता तें तो करीत आसा. हांगासरलो ह्या एकूय ऑर्गनायझेशनाचो पदाधिकारी जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लेगीत ना. हांव हें स्पश्ट करता, कारण 2-3 फावटी आणि विजयान तोमणो मारून जे सांगलें हांगासर आमी डिव्हिजीव फोर्स आमी क्रिएट करिना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटल्या 24 वर्सांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान राज्यांत धुमशेणां घाल्यात. फाटल्या 24 वरांत पेडण्यात सगळ्यांत चड 17.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार सगळ्यांत कमी पणजे 0.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून म्हापसा मार्केट आनी खोर्ली जंक्शन हांगा हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. तशेंच गटार आनी व्हाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान न्यू वाडम मोर्चे वाठारांत रस्ते उदकापोना गेले. तशेंच हरमल पालया वाठारांत रस्ते उदकापोना गेल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जाले. गोय, मेघालय तशेंच जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक मंगळारा संवसाराक अंतरले. तांचेर दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले. 19व्या वर्सात दनपरां 1 सुमार तांणी निमणो श्वास घेतलो. फाटलो बरोच काळ ते दुयेत आशिल्ले. गोयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक मंगळारा संवसाराक अंतरले. राज्यपाल मलिक हांकां किडनीचे दुयेंस आशिल्ले. तांची भलायकी चडूच इबाडिल्ल्यान तांकां 11 मेक दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्ले. उपचारा वेळारूच तांकां मरण आयलें. सत्यपाल मलिक हांणी जम्मू काश्मीर, गोंय आनी मेघालय सारकिल्या राज्यांत राज्यपाल म्हणून काम केलां. विद्यार्थी संघटनेंतल्यान आपल्या कारकिर्दीची सुरवात करपी राज्यपाल मलिक हे समाजवादी विचारसरणीचे फुडारी आशिल्ले. खासदार ते राज्यपाल असो प्रवास करपी सत्यपाल मलिक हांचे फाटल्या कांय वर्सां सावन भाजपा कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले. कितल्याशाच राज्यांत तांणी राज्यपाल म्हणून काम केलां. तशेंच फाटल्या कांय वर्सां सावन ते सरकारा आड आवाजूय उठयताले. सत्यपाल मलिक हांचो जल्म आनी राजकीय कारकीर्द. सत्यपाल मलिक हांचो 24 जुलय 1946 वर्सा यूपीच्या हिसवडा गांवांत जल्म जाल्लो. तांणी मेरठ विद्यापीठांतल्यान विज्ञान आनी LLBची पदवी घेतिल्ली. 1968 आनी 1969 वर्सा मलिक हांची विद्यार्थी संघटनेचेर अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली. 1980 ते 1989 मेरेन तांणी राज्यसभेत उत्तर प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व केला. 1989 ते 1991 मेरेन जनता दलाच्या तिकिटीचेर अलीगढच्यान लोकसभेचेर निवडून आयिल्ले. ऑक्टोबर 2017 ते ऑगस्ट 2018 मेरेन बिहाराचे राज्यपाल आशिल्ले. 21 मार्च 2018 ते 28 मे 2018 मेरेन ओडिशाचे राज्यपाल म्हणून तांणी काम केला. 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 मेरेन मलिक जम्मू आनी काश्मीराचे राज्यपाल आशिल्ले. 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 मेरेन गोंयचो राज्यपाल म्हणून काम केला.
उपरांत 18 ऑगस्ट 2020 ते 3 ऑक्टोबर 2022 मेरेन मेघालयाचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळ्ळा. सत्यपाल मलिक हांका गोंय विधानसभेतूय आर्गां ओंपली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उदक आणि लायटीची जोडणी घेवपा खातीर फोंडे नगरपालिकेचे बोगस एनओसी दिल्ल्याचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं सिल्वानगर फोंडेच्या रोजी रेगो आणि नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांचे कडेन कागाळ केल्या. ह्या प्रकरणाचो तपास करून संबंधिताचेर कडक कारवाय करता अशें आश्वासन नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी दिलें. जानेवारी म्हयन्यांत उत्पन्नाचो बोगस दाखलो दिवपाच्या प्रकारावयल्यान फोंडे पालिका चर्चेत आशिल्ली. परतून आतां तसोच प्रकार उक्ताडार आयला. उदकाची आणि लायटीची जोडणी घेवपा खातीर फोंडे पालिकेची बोगस एनओसी लायल्या. 26 मार्च 2022 ह्या वर्सा पालिकेच्या नांवान कोणे तरी बोगस एनओसी दिल्या. फोंडे सिल्वानगर वाठारांतल्या रोजी रेगो हे बायलेन हे विशीं पालिकेत कागाळ केल्या. उपरांत आतां हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयला. पालिकेचे सर्वसाधारण बसकेत हो प्रस्ताव मांडून ह्या रॅकेटाचो आपूण पर्दाफाश करता फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगलें. मिसेस रोजी मार्था रेगो, हाऊस नंबर 2/129/26 इंटू ब्रॅकेट 1 सिल्वानगर लेन 2 फोंडा गोवा ह्या बायले मनशेन चेअरपर्सनाक लेटर केला की आपूण जी रावता आपली स्वताची बिल्डींग आनी त्या बिल्डिंगेक जो वयलो फ्लोर आसा आपलो त्या फ्लोराक आपल्याक सांगनासतना कोणे तरी म्युन्सिपाल्टीन एनओसी दिली उदकाक आनी लायटीक. तिणें कंप्लेन कशी केल्या की तिणें पयलीं इन्क्वायरी केली, तिका हांगा आन्सर कांय मेळना म्युन्सिपाल्टी, पूण तिणें RTI मागलें. तेका थंय ती गेली. थंय वचोन तिणें पळय तिका कळ्ळें की फायली पळय उदकाच्या आनी लायटीच्या फायली कनेक्शना लागून ह्यो म्युन्सिपाल्टीच्यो बोगस सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो आसा. पळया ही आसा ती उदकाची आनी ही लायटीची एनओसी. केन्ना दिल्या ही डेटेड? म्युन्सिपाल्टी केन्ना दिल्या डेटेड? ही जी डेट आसा ती 26/5/2022 कळ्ळें न्ही. 26/5/2022 अश्यो ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी ज्यो आसा एनओसी त्यो फोंडे म्युन्सिपाल्टीन इश्यू केल्या म्हणून ह्यो डिपार्टमेंटा पावली, इलेक्ट्रिसिटी पावली आनी वॉटर सप्लाय पावली. ही सेकंड केस जाली. आतां तुमकां खबर आसा फाटल्या वेळार सुद्दां इन्कमाची अशीच केस जाल्ली आनी तो प्रभुगांवकर म्हणून तेका चलयेन ती तेन्ना अशी तेकाय ती अशीच बोगस सर्टिफिकेट दिल्ली. तेन्ना ती न्यू जेन्ना तो एप्लाय करपाक हांगसर इन्कमा लागून आयलो पळय तेन्ना कळ्ळें की ही सर्टिफिकेट जे म्युन्सिपाल्टीन इश्यू केली ती बोगस आशिल्ली म्हणून. तशी हो पळय हे रेगून पळय जी आमकां हें केल्या कंप्लेन केल्या ते प्रमाणे जे आतां ती म्हाका कंप्लेन केल्या. हांव आतां फुडली मिटिंगेची ऑर्डिनरी मिटींग आमची आसा ते मिटिंगेक हांव एक प्रपोजल हाडटलो आनी हेजे पर्दाफाश हो जावंकूच जायो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. दोनमाड केरी सत्तरी वाठारांत 5 दुकानां फोडलीं. दुकानाचे नळे आनी पत्रे फोडून चोरी करपाचो यत्न केलो. मात 2 दुकानांक सिलींग आशिल्ल्यान तांचो हो यत्न यशस्वी जावंक पावलो ना. पळयात पुराय बातमी. सत्तरी वाठारांत चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्ली आसा. कांय दिसा फाटीं 2 कडेन चोरी जाल्ली. त्या घडणुकांचो अजून सोद लागिल्लो ना. तर 4 दिसां पयलीं एका घरांत चोरयेचो यत्न करता आसतना घरच्यांक जाग आयिल्ल्यान चोरांचो डाव फसलो. मात अजून लेगीत ह्या प्रकरणांच्या तपासाक गती मेळूंक ना. ह्यो घडणुको ताज्यो आसतना दोनमाड केरी वाठारांत सोमारा राती 5 दुकानां फोडपाचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या दुकानावेले पत्रे आनी नळे काडून चोरांनी ह्या दुकानांत प्रवेश केलो. तातूंत 2 दुकानांनी सिलींग आशिल्ल्यान तांकां चोरी करपाक मेळूंक ना अशेंय कळ्ळां. मात ह्या प्रकरणांत वट्टा कितल्या रुपयांची चोरी जाल्या तें कळपाक मार्ग ना. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो. मजगतीं ह्या सगळ्या चोरी प्रकरणात पुलिसूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. केरी चेकपोस्टाचेर पुलिसांचो बंदोबस्त आसून लेगीत ही चोरी कशी काय जाली असो प्रश्न ह्या वेळार थळाव्यांनी उपरासलो. देखून पुलिसांनी गस्त वाडोवची तशेंच हेर वाठारांनी लेगीत पुलिसांनी सक्तीन नदर दवरची अशीय मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. निष्काळजीपणा चालला पोलीस डिपार्टमेंटाचे. गेल्या फावट चोरी जाली तेन्ना कितें एक्शन जावंक ना. अरे ही 4थी फावट चोरी शेम शॉपां अजून कोण मेळ्ळो कोणूच ना. हेंचेर फूल हेंचो आरोप हेंच्या हांकां कमिशन येता पुलिसांक आनी तेच्या सांगणी न फोडटा.
गेल्या 2 महिने त्याचे काय हाडटात पोलीस गाडी लायतात पावडर मारतात घालतात आणि वयतात. काय यांचे इन्व्हिटेशन आहा? यांच्यानी सगळं पर्दाफाश करून जावं ना, यांच्यानी सांगपाचें ना आपले चुकले म्हणून सांगपाचें पुलिसांनी. हे आमची केरी जबाबदारी. एक केरीची एक तुम्ही हांगासर मेन आउटपोस्ट एंट्री लोक पुलीस. दोनमाड केरी सत्तरी हांगासर रातचे वेळार 5 दुकानां चोरट्याकडून फोडपाची खळबळजनक घटना घडलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार दोनमाड केरी हांगातले मेन बाजारांतली ती दुकानां आसा. हितून 5 दुकानां फोडपाचो प्रयत्न चोरट्यांनी केलो आनी तितून 2 दुकानांत जेन्ना तेंच्यांनी प्रवेश केलो जेन्ना तेंच्यांनी चोरट्यांनी छताचे जे पत्रे काडले आनी नळे काडले तेन्ना भितर सिलींग असले कारणान तांकां 2 दुकानांनी प्रवेश करपाक मेळना. मात जी 3 दुकानां आसा हितून तेंच्यांनी प्रवेश केलेलो आसा. मात आतां पर्यंत कितले तेंच्यांनी चोरट्यान चोरी केल्या हेजो तपास लागलेलो ना. मात वाळपे पुलीस आसा हे घटनास्थळी पावलेले आसा आनी तेंच्यांनी चोरीचो तपास आसा ह्यो सुरू केल्लो आसा. हे वेळार गांवांतले लोक तशेंच थळावे जे दुकानवाले आसा हेंच्यांनी पुलिसांचेर आरोप केल्लो आसा की हांगासर पुलीस आसा हे सारके प्रकारे तेंचो पेट्रोलिंग जायना, ताका लागून चोरीचे प्रकार हे दिसान दीस वाडत आसा. कांय दिसां पयलीं केरी भागांत 2 अशी चोरी जाल्ली तितून पुलिसांनी आजुनूय तेचो तपास लायलेलो ना. तशेंच 2 घरांचे गाडी चोरून व्हरपाचो प्रकार घडलेलो. तितून जेन्ना घरांतल्या लोकांक आवाज येयलो तेन्ना तेंच्यांनी भायर येयले तेन्ना चोरान थंयच्यान पळ काडलेली आसा आनी हेजी जी कागाळ आसा ही लोकांनी थंय आसलेल्या केरी चेकपोस्टाचेर दिवपाचो प्रयत्न केलो तर पुलिसांनी ती तक्रार तेंच्यांनी नोंद करूं ना असो तेंच्यांनी आरोप केलेलो आसा. आमकां खबर आसतली की कांय दिसां पयलीं सालेली सत्तरी हांगासर सुद्दां अशी चोरी जाली तेन्ना म्हणजे सकाळच्या वेळेर 2 चोरट्यांनी घराचेर धाड घालून एका बायलेक चाकू हमलो केल्लो आनी घरांतले जे 2.5 लाखाचे जे सोन्याचे तशें इतर किमती एवज आसा हे तेंच्यांनी थंयच्यान घेवन पळ काडलेलो. मात आजुनी 1 म्हयनो जालो आसा आनी आजुनी पुलिसांनी तेजो तपास केलेलो ना. तशें ही घडणूक ताजी आसतना केरी 5 दुकानां एकदम फोडपाची ही घडणूक घडलेली आसा. ताका लागून लोक हांगाचे थळावे आसा हेंच्यांनी संताप व्यक्त केल्लो आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हेजो तपास लागपाचो असो तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा. हे वेळार पुलिसांक विचारले तेन्ना पुलिसांनी सांगलेलें आसा की जे दुकानाचे सायडीचे CCTV कॅमेरे आसा हेजो आमी CCTV कॅमेऱ्याच्यान जे चोरीचो आमकां कितें मेळटा काय ना हेजो आमी तपास हाती घेतलेलो आसा आनी बेगीनाच कितें तें तुमकां सांगता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. कोकण रेल्वेन केंद्रीय रेल्वेच्या सहकार्यान चवथी कडेन आपल्या गांवघरा येवपी भक्तां खातीर खासा ट्रेनींचें आयोजन केलां. ह्यो ट्रेनी 22 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर मजगतीं मुंबयच्यान सावंतवाडी रत्नागिरी मेरेन चलतल्यो अशी माहिती कोकण रेल्वेचो सरवेवस्थापक बबन खाटकेन दिली. Ensuing Ganesh Chaturthi festival, Konkan Railway, in coordination with Central Railway, Western Railway, as well as Southern Railway, has announced running of special trains. These trains will start somewhere on 22nd of August, where Ganpati is on 27. So 5-6 days prior to that, these services will be operational. And many trains are there which are running between Mumbai CSMT to Savantwadi, Mumbai CSMT to Ratnagiri, Mumbai CSMT to Madgaon, likewise LTT to CSMT and then LTT to Madgaon. Then some trains are down south also, going towards south. So I request passengers who are finding difficulty in booking our regular train to book in this special train and avail these services for getting a confirmed seat for their Ganesh Chaturthi visit. जिल्लो मिनरल फंडाची दर 2 महिन्यांनी बसका जाता. मात फाउंडेशनाचो अध्यक्ष म्हळ्यार जिल्लोधिकारी कामात व्यस्त आशिल्ल्यान ह्यो बसका जायनात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच जिल्लो मिनरल फंड फक्त खण पिडेस्त वाठारांतल्या लोकां खातीर वापरतात. परमनंट मिनरल फंड केशीचो विशय सद्याक सर्वोच्च न्यायालयात आसा. हो निधी मेळोवपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मिनरल फंडाचो वापर करून खंयच्या मतदारसंघात कसली कामां हातीन घेतल्यात ताची म्हायती दिवची. तशेंच फाटल्या 2 वर्सांत खणग्रस्त वाठारांत कितले रोजगार तयार जाल्यात काय म्हूण मयेचो आमदार प्रेमेन शेटान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. ह्या विशयाचेर आमदार चंद्रकांत शेटये, विजय सरदेसाय, निलेश काब्राल आनी गणेश गांवकारान उलोवप केलें. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की जिल्लो मिनरल फंडाची दर 2 महिन्यांनी बसका जाता. मात फाउंडेशनाचो अध्यक्ष म्हळ्यार जिल्लोधिकारी कामात व्यस्त आशिल्ल्यान ह्यो बसका जायनात. परमनंट मिनरल फंडा अंतर्गत 500 कोटी रुपया खातीरचो विशय सध्या न्यायालयात सुरू आसा आनी तो निधी मेळोवपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले.
म्हणजे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे प्रोजेक्ट कितले पेंडिंग आसा हितून लिस्ट दिला ते इनकम्प्लीट आहा स्पीकर सर. आमी ऑक्टोबरान प्रोजेक्ट दिल्ले ते अजूनही ह्या लिस्टान इन्क्लूड जाल्ले ना. म्हणजे पेंडन्सी कित्याक लागून उरता तेजी मातशें स्पीकर सर हेजेर स्पश्टीकरण दिवचें स्पीकर सर. स्पीकर सर एक गजाल खरी आसा की तेजे रेग्युलर मातश्यो मिटिंगो ज्यो आसात कलेक्टर बिजी असल्या कारणान मातश्यो डिले जायत आसा. बट हांव त्यो एक्सपर्टायट करपाक लायता. एटलीस्ट 2 म्हयन्यांनी एक मिटींग घेवपाक लायता. बट तुजे 7 प्रपोजला पैकी 2 प्रपोजल ऑलरेडी पावल्या. उरलेली 5 प्रपोजल लायन डिपार्टमेंटा कडेन आसा की हो फंड्स दुसऱ्या मतदारसंघांनी यूज करिना. हो फंड जो आसा हो कंप्लिटली फक्त मायनिंग अफेक्टेड एरियांनी हाज्यो नोटिफाईड पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीज आसात त्याच भागात हो फंड यूज करता. हो फंड यूज करता असताना ताका स्पीकर सर गायडलायन आसा अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसा. ती गायडलायन जी आहा पळय न्ही ही आमकां फॉलो करची पडटा आणि त्या गायडलायनी प्रमाणेच आमकां हो फंड युटिलायज करपाक मेळटा. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त परमनंट मिनरल फंड होय बी सुप्रीम कोर्टात 500 कोटी रुपया सुमार आसा. आमचो प्रयत्न चल्ला की सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमकां रिलीफ दिवन तोय फंड युटिलायज करूंक दिवचो. तो जर फंड मेळ्ळो जाल्यार मायनिंग भागांतल्या ह्या 6 ते 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तेजो खूब मोठो आनी बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही हो सगळ्या लोकां खातीर जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तराखंडाच्या धराली वाठारात ढगफुटी जावन न्हंयच्या प्रवाहावांगडा चिखल मेचुरात आशिल्ली माती व्हांवन आयिल्ल्यान व्हडली दुर्घटना घडली. हे दुर्घटनेत कितलेशेच जाण आयले. उत्तराखंडातलो खीर गंगा गांव व्हांवन गेला. मंगळारात सुमार 1.25 वरांचेर ही घडणूक घडली. घरांनी उदक भरिल्ल्यान घरां तशेंच हॉटेलां उदका पोंदा गेल्या. आतां मेरेन 4 जाणांच्यो कुडी मेळ्ळ्यात जाल्यार 50 परस चड लोक बेपत्तो आसात. तशेंच पावसा खातीर उत्तर प्रदेश बिहारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. मुंगूर, बक्सर, पूर्णिया, भोजपूर, पटना सयत बिहारातले शेकड्यांनी गांव उदका पोंदा गेल्यात. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात.